महाराष्ट्र सरकारान सिंधुदुर्गातल्या फुकेरी गावात धरण बांधपाक घेतला। धरणाचे काम झुजा पावड्यार चालू आसा। या धरणाक लागून पेडणे तालुक्याचेर हावळ येवपाक शकता, कित्याक तर पेडणेची उदकाची गरज भागोवपी कळणे न्हंय ह्याच वाठारांतल्यान येता। हे धरणे जाले जाल्यार कळणे न्हंयेक धोको निर्माण जातलो। खडशी न्हंयेचेर येवपी बंदराक लागून गोंय सरकारान ह्या आदींच महाराष्ट्र सरकारा कडेन भंय उक्तायला। पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान फुकेरी गांवांत वचून धरणाचें काम चालू आशिल्ल्या सुवातेची पळोवणी केली। पळयात ताचें म्हणणें। जेन्ना एखादी न्हंय आंतरराज्य आसा म्हणजे ह्या न्हंयचो उगम जो आसा तो 7 तळी ह्या सह्याद्रीच्या घाट माथ्याच्या परिसरात जाता आणि मागीर हे उदक जे आसा हे फुकेरी गांवांतल्या दोनी खोल हांगा येता आणि दोनी खोलांतल्यान हे उदक जे आसा ते तळकट गांवांतल्यान कळणे न्हंयेक मेळटा। तर हे उदक जे आसा ते चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो आसा गोवा सरकारचो तेका हे उदक मेळटा। सध्या ह्या उदकाच्या भाराचेरूच गोंय सरकारान चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेची क्षमता जी आसा ती वाडोवपाची थारायल्ली आसा आणि एकंदर हाच्या फुडें मोपा विमानतळाक आणि औद्योगिक आस्थापना खातीर जे उदक जाय ते उदक पुरवपा खातीर गोंय सरकाराक मारामार निर्माण जातली आणि अशा पार्श्वभूमीचेर महाराष्ट्र सरकारान हे जे काम सुरू केल्लें आसा त्या कामाक लागून एकंदर कळणे न्हंयच्या अस्तित्वाचेर संकश्ट येतली आणि हे उदक जे आसा ह्या उदकाचें प्रमाण जे आसा हे कमी जातालें। एकंदर ह्या सगळ्या प्रकल्पाक लागून गोंयचेर एक अरिश्ट येवपाचें आसा आणि ह्या संदर्भान गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकारा कडेन जी उलोवणी करपाक जाय, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग जाय, तो कांयच केल्लो ना आणि महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी ह्या धरणाचें काम जे आसा हे काम सुरू केल्लें आसा। ही जरी जागा महाराष्ट्राची